रजिस्टर्ड बॉडी आणि हे सगळे आमचे फाटल्यान आहाय पळय तितले ओनर्स गोंयचे आणि सलून ओनर्स सगळे ते. आता जाला कितें लॉकडावन जाल्लो मार्च 22 लॉकडावन जावन आमचे सगळ्यांची बिझनस टोटल बिझनस लॉकडावन जाल्लो. आता एक फेजांनी एक बिझनसस चालू केली. आता लास्ट जेन्ना जाला पळय तेन्ना तांणी कॅटेगरी केली की हे ओपन करपाचें आनी ते क्लोज दवरपाचें. तातूंत जे क्लोज दवरपाचें आहा पळय ते कॅटेगरीन आमचे स्पा आनी ते सलून म्हणटाय पळय जेंट्स सलून ते येयली. आता जेंट्स सलून जे आहा पळय इन मारगांव आनी ऑल ओवर गोवा हे एक बारीक बिझनस धाकले बिझनस. ओके, आमी मानताय तातूंत हायजीन फॉलो करपाक जाय, तातूंत हे सगळे फॉलो करपाक जाय आमी मानताय आनी आमी फॉलो कोत्ताले. ते आतां थोड्यांनी कितें प्रेस हाचेर घाला फेसबुकाचेर घाला की टावल चेंज जायना आनी हे आनी ते आनी कोदिली बिदिली ते सगळे कितें कितें घाला. जाल्यार बेस्ड ऑन दॅट मे बी आमच्या गोवोरमेंटान चिंतलां की सलूनां ती बंद दवरपाची आनी ते मागीर केन्ना चिंतपाचें. पूण हातूंत आतां एक प्रॉब्लम जाला कितें आमचे बिझनस जे आहा पळय ते बारीक बिझनस. जो कस्टमर आमच्या शॉपाचेर येता ते कस्टमराचे 50% आमी आमच्या वर्करांक दिताय. दुसरे 50% आहा पळय ते आमच्या ओनरांक आमकां मेळटा. आतां हे 50% जे आमी वर्करांक दिताय पळय ते घेवन ते मजा मारताय. आतां हे 50% जे आमच्या ओनरांक मेळटाय पळय तांतले आमी इलेक्ट्रीक बील, वॉटर बील, लायसन्स, म्युनिसिपालिटी टॅक्स, मागीर मेंटेनन्स, दर म्हयन्याचे कितें कितें प्रॉब्लम जाता पळय कोणाक रेंट कितें फारीक कर ते सगळे आमी फारीक करून बारीकशे आमच्या हातान कितें पयशे उरताय पळय ते आमी आमचे फॅमिली सांबाळटाय. आतां कितें जालां हे लॉकडावन फ्रॉम 22 मार्च टील डेट हे लॉकडावन जाला पळय तातूंत आतां प्रॉब्लम जाला कितें आमचे जे लेबरज आहाय पळय काम करपी तांकां गांवांत वचोंक मेळना आनी तांकांय आमकां एडिशनल बर्डन पडला. आमी तांकां सांबाळपाक जाय, तांकां रेशन दिवपाक जाय, तांकां रावपाचें रेंट दिवपाक जाय, सगळें दिवपाक जाय आनी प्लस आमची फॅमिली आमी सांबाळपाक जाय. ओके, आतां मानून घेता की गोवोरमेंटान जे लॉकडावन केले ते सगळ्या बसत बऱ्या बसत केले आनी कोविड-19 जाला पळय ताका लागून ते केले. ओके, हांव मानून आमी सगळे मानून घेताय, आमी सगळे रेडी आहाय. पूण प्रॉब्लम कितें जाला आतां वो आमकां ओवर बर्डन जो जाला पळय दिसान दीस आतां एक म्हयनो मायज जालो आनी आनीक आयकोंक येता की आनीक ते लॉकडावन वाडटले. आतां हे परिस्थितीन आमचे दिसान दीस जे आमी कितें जोडटाले बारीक पळय ते सगळे टोटल झिरो जाला आनी वयल्यान आमकां आतां कोणाक लोन घेवंक पडला, कोणा फ्रेंड्सांचो लोन घेताय, हाचो लोन घेताय, ताचो लोन घेताय आनी आमकां ते भरपूर त्रास जाला. आमी आमची फॅमिली सांबाळपाक जाय, आमच्या वर्करांची फॅमिली आनी वर्करांक सांबाळपाक जाय आनी दुसरे जाय ते आतां इलेक्ट्रीक बील, वॉटर बील ते येता ते आमी भरपाक जाय. आमचे लागीं पयशांचो सामकी कटोती जाल्या. जाल्यार हातूंत प्रॉब्लम कितें जाला आमी आतां गोवोरमेंटाक मागताय आमी तुमचे सगळे आयकोताय. जर आमकां तुमी आतां एक काम कराय, आमचे एक बारीकशे रिक्वेस्ट आयकाय म्हणून आमी CM ताका बरयला, आमचे गोंयचो CM बाब प्रमोद सावंताक बरयला आनी ताचेर आमी मागला की CMान आमकां कितें तरी एक फायनान्शियल पॅकेज दिवपाची इंट्रस्ट फ्री. सो एटलिस्ट आमच्यान सर्वायव जावपाक जाता. नाजाल्यार आनीक लॉकडावन थर्ड फेजान गेलो आनी हे सगळीं सलूनां समज तशीच बंद उरली जाल्यार आमी त्रासान पडटले. दुसरें आनीक जाला कितें इल्लिगल सलून मरे फातोड्डा आनी मारगांव ज्युरिडिक्शनान जायती जाल्ल्या इल्लिगल सलून. आतां आमी लिगल सलून ओनर्स आमी हिंगा टॅक्स भरता, सगळें करता, आमी सॅनिटेशन फीज, गार्बेज फीज सगळें भरून आमी आमचे बिझनसाक चलयताय सगळें लिगली. पूण हे इल्लिगल सलून आहाय पळय ती कितलीच जाल्ली आहाय ती आमी म्युनिसिपालिटीक ऑलरेडी कंप्लेन दिल्ले, कलेक्टराक कंप्लेन दिल्ले, पूण कोणेन एक्शन घेवंक ना तेजेर. कोणाचेच एक्शन ना. हातून दाखयता की आमचे हे आहा पळय एथॉरिटी आहा पळय गोवोरमेंट एथॉरिटी सामकी न्हिदोन आहा म्हणून. आमी इतले पर्यंत सांगले की आमी बाराबर येताय, दाखयता खंय इल्लिगॅलिटीज आहाय, तरी पूण कोण कानाचेर घेना. सेकेंडली आतां हे लॉकडावन जालां पळय तातूंत हे इल्लिगल सलूनवाले आहाय पळय ते फाटल्या दारांतल्यान चालू करताय, फाटल्या दारान 5-5 जाणांक घेताय भितर आनी काम करताय आनी आमी लिगल गोंयचे ओनर आसतोन आमकां सगळ्यांक बंद करूंक पडला. आनी हे आहाय पळय ते इल्लिगल चलयता ते फाटल्यान 5-5 जाणांक घेवन बिझनस तांचे चालू आहा. गोवोरमेंटाक कांय पडोन वचोंक ना, पुलिसांक पडोन वचोंक ना. सो हे आमी सगळो त्रास भोगताय. म्हणून आयज आमी एक जॉयंट मिटींग घेतल्या आनी आमी हो रिप्रेझेंटेशन आमचे गोंयच्या CMाक दितले. तेच भाशेन आमी आनी एक रिप्रेझेंटेशन केलां, म्युनिसिपालिटीक दिला, दोनी पुलीस स्टेशनाक दिला, मारगांव आनी फातोड्डा, आनी ते भाशेन आमी कलेक्टराकूय दिल्ल्या की इल्लिगल सलूनाचेर तुमी एक्शन घे. कित्याक आमी आतां इतलें लिगल करताय जाल्यार इल्लिगल सलूनां आमचे सगळ्यांचे बिझनस खाताय. सो हे मागता CMान मातशें आमची लक्ष घालपाचो आनी आमचे बिझनस जर चालू करूंक जाता जाल्यार चालू करूंक दिवपाचें अंडर 3 मे उपरांत, नाजाल्यार आमकां फायनान्शियल पॅकेज इंट्रस्ट फ्री दिवपाची. थँक्यू.
काही जाग्यार मरे ऐकला आम्ही की ओव्हर प्राईस चार्जेस करता म्हणून अजून होय. सर्व्हिस दिता लोक 200 रुपया हेअर कटिंग 150 रुपीज शेविंगाक बीन थोडे इलिगली चलोवन चार्जीस करता म्हणून तेर कारवाय जावची म्हणून मागता. होय हिंगा तो प्रॉब्लेम जाला कितें आमी आमचे एसोसिएशन आहा पळय आमी आमचो रेट सारको फिक्स केलेला रेट फिक्स केला टायमींग फिक्स केला सगळे आमी फिक्स करून सारके इन रायटींग एवरी सलूनाक दिल्ले पूण तातूंत कितें जालां आमच्यान एवरी टायम थिंगा वचोन चॅक करपाक जायना कोण रेट चड घेता कोण रेट कमी घेता आता लॉकडावना काळान खंय 200 रुपये चार्ज करता हेअर कटाक. हां लॉकडावनाच्या टायमाचेर कितें आहा ते घराघरांनी वचोन ते काम करता आतां तांचेर आमच्यान कांयच करपाक जायना बिकॉज इट इज मारगांव ज्युरिडिक्शन केदें व्हडलें आहा ताचेर आमच्यान कांयच करपाक जायना पूण तरी पूण हे आसतना तांणी ते जे रेट्स घेता पळय ते सामके इतले चड घेवप ना कमी घेवपाक जाय समज कोणें आपयले रेग्युलर कस्टमर कोण आहाय ताणें आपयले जाल्यार कमी घेवपाक जाय पूण 200 आनी 300 म्हणल्यार इट इज टू मच आनी ते आमचे हातून बसना कायद्यान बसना आमचो जो रुल्स एंड रेग्युलेशन आहे पळय ते आमची शॉपाची रुल्स एंड रेग्युलेशन आहे आमची घरां वचपाची रुल्स एंड रेग्युलेशन नाही. पण हे आता सीएमा लेटर करतलो हे ऑलरेडी हे पळय सीएमाक लेटर केला आनी हांव वचोन ते पर्सनली सीएमाच्या हातान दितलो आनी बेस्ड ऑन दॅट मागीर पळोवया फुडें कितें एक्शन जाता पळय